तुम कुल्लच दायनदलरी हावन उलयता तो बस का तुम्ही रोणको मारायती ताका सांग किती म्हणून हांव उरलन पळयता रोणका तुगेल पोथांग घेतवे येता बायलेक समाधान करचेरी असतो यान शीते हांव वापयता एत्त तोंगा तुम्ही मात्र कस्सने उल्लोचना तोंड सोडचना दायत मारायती तू संगील म्हणके ऐकता सुरवेरी ताका लागून लई सत्या हांग्यो 1 मिनिट कसंगो अम्मा कसं म्हूण सांगता सुरवेर बैसा रब्बून उलोची तितले सान विषय नाही बैसून उल्लो का हांव एक गट्टी निर्धार केला म्हणून तुगेल कसने आपण निमगितना हांव संगील करका तीची हावंच तुमगे लागून लोका म्हणले किले तुम्ही अपेल नवे भारी चांग दल्ले अना तू वाट चुकतास हांव कसन वाट चुकला रे इते तुम्ही नुतो बैसती हांव उलयता तुम्ही उल्लोचना म्हणला नवे अन्न मात्र नाही तू काही सांगतेस सावे सुरवेर तू कसं की उल्लोका म्हणस नवे ते कसं म्हण सांग पळ सत्येंद्रा तुगल बायलनी ती कस्तुरी मेळनो कसं की गांव कडचे प्लान करता सती पैरी मग ओंकी उत्कड सूरतोच कारण तुगल बायल ताजे नंतर पळ हावा एक पत्ती अप्पणी कळवे डॉक्टरला गोचुनु वक्कत गिकत घेऊन येईल मगी हांव हुशारदल्ली आदुकुनु मिगेल मिगेल बमनल ರಂದಪ್ಪ कोण घेवची जबाबदारी मिगेले तुगल बाईल नमगेल कतीरी कसने कष्ट बोगची नका अमगेल ರಂದಪ್ಪ अम्मी कोण घेतती तिगेल वासरी खा पायू दवरना खंच खंचन कसकस गान दवर नसकी नकती नका पळते बाहेर एक सान कूडस पळे थई मक्केक दोन इट्टीक दवरने सान रन्नणशी कोण दी हांव ರಂದಪ್ಪ कोण घेन जेवता आणि अंगडी दुकून मक्का पिट्टी हे सारा पिट्टी कोळंबे पिट्टी असल प्रहाण दवरी आणि दिनसी सामानही हाडी कळवे पट्टी दित्ताव पूरा हाण देऊ का मक्का अशी म्हळ्यार कशी गो अम्मा इतले वर्ष तुम्ही तीन केलेले ರಂದಪ್ಪ जेविल नाही गो इतले वर्ष दायना तिला आत्ता कसं दत्त गो अम्मा हाजे कारण विंगडस गो हा कारण कसं की विंगडस तुक गोत ना तितलेची मग गोतस आमका दोघांक इला गडकडका म्हण तुगल बायल राखून बसल्या ताक समजा तिगल फ्रेंड आम्ही दोग जण आडयलीन पळे आम्ही दोघे हंग ना म्हणडला रे तुगल बायले कनी त्या कस्तुरीक आराम दत्ता गम्मत दत्ता तांगेले राज्याडलीत दत नवे ताका चितानी आम कडका म्हूण लागलीन ती आणि ती सावित्री तीक पळयला री दायना पैरी तिने हुमटान वेलवरी आळांबी घेऊन गेल नवे त्या कोपस तिजेरी ताकाची तिक्कनी मा कोटू कसं की घाल दिलेल तीन पैरी पळे अशण मग काही वंकी उत्कडे तशण ती काही वंकी उत्कडे हे कशी साध्या अयो होई गोतारा तू कोंकी उत्कड दलेलवे तुमकुल्लो चनज म्हण सांगिल ना हावे म्हाका पैर वंकी उत्कड दलेले ती इंदीस निदलेल कडेन तसिली तुमको गोत नावे होई वे म्हाका चिके नच्चे दलेल गो पळ रे सत्या म्हाका हुशार ना तुगेल अन्नाक हुशार ना हाका कारण कसं म्हळ्यार ही तुगेल बायल कसं की ची करत रे ती आमकां लगड कडका म्हूण कसं की करतास कडे पक्ष मिगेल दू सुगंधी नेऊची ते पुणी आम्ही दोघां जीव गट्टी दवरून घेऊ का रे त्याची कतिरी आमगेल ರಂದಪ್ಪ मी कोण जेवता ती अम्मा तशेनी मोणकम्मा पळे असले बायल मेळकदला हांव पुण्य केला असल सून मेळकदला तुम्ही पुण्य केल्लींतम्मा कशी असेल गो आमगेल घरा परिस्थिती हा आज्यानी अनमन असताना एक चिके लायक रितीर आशिले तदनंतर कसकस प्रदल गो आनु पिऊन 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 वाटेर पडतसील मुगो एक वेळा जेवणाक कष्ट म्हणजे परिस्थिती असल घराक पाप ती वनमा लायली येऊन थोडे दिसान तू आमगेल घरची परिस्थिती पळोवन कसं नाही पुणी कोरका म्हणून कितली कष्ट भोगली गो ती त्यात तुम्ही तीक सपोर्ट करनी ती हांवें तुमगेल उतर ऐकून तिक थंड आयल वरी सवतसिलो मार्चक वतसिलो जाल्यार पाप तिणे कसं एक अन्न घाल नशी मना होर नशी आमगेल घर 4 जणांल म्हणके जावका 4 जण लेत्राक आम्ही सही म्हणून घेवका म्हणून कितली वदाडील गो ती ते हापोडू ओडी चिप्स हे ते करून हॉटला बागिलं घरा बागिलं म्हणून भोवली 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 आज पळे आम्ही परती नेम्मदी रेगा सीट जेवतसत वैवे मा हाका पूरा कारण ती नाही गो तिजेर शिवलेल्यार देव चांग करना गो अम्मा बंद कर रे बायलेल गुलामा उलयता उलयता ऐकतला असलेरी प्रवचन दिवचे सूर केल्लोची प्रपंचान थागल बायल सुळ्ळार आणि कोणे नाती ही नेऊन कसन उद्धरसील रे पूरा आम्ही
करून दवरलेले आसमार ती घरान तू कर नाका आत हांव उलयतां मागीर तुका दिनची सामान हाड दिवचकी ना रान्नान घालून दिवचकी कसं म्हणू पळोवया आ तू आनी सावित्रका खंय पुरो वता आसत गो हा नाक तील प्रपील दिल्ले ना तुगेल बाईले ना आम्ही दोग जण खंय वतात रे वॉकिंगा म्हण वता ती न्याय जावन पळोवचे गेले रे तू दव तुगेल बाईले ना आमकां पण हरका तांकां पण हरचे कनी पुरसत ना हा तुका अंगडी काम दिल्ले तीक पापा घरा काम उरलेल्यार वेरी सुस्तू म्हणटा आमगेल कडे गमन दिवचेक तुमक पुरसोती ना आम्हीच गट्टी मन करून घेवन वॉकिंग वचा म्हणून निर्धार केले आम्ही दोगय मानतर नवे आमकां पळोवंक येतले कोणें जावका नवे रस्ते री पडल्यार गिल्ल्यार री कोण पळयतले आसती तशी जावन सावित्री लेक परचे कोण घेतला हांवें तिगे लोट्टू वतास खंय वतात रे अशी वता ती तशी येता ती वच्ची खंयक रे अम्मा तू जोर उरलेल कुडले सत्ती कांय दंपून वच्चा ना तू आनी सावित्रका न्हू सुब्राय मामू ಒಟ್ಟು कोरनु ते वासणाला अंगडीक पाणीपुरी मसाल पुरी पुरा खावते वच्चे ते पुरा विषय म्हाका गोतसम्मा पापा पाणीपुरी वे नाबा त्या प्रकसन म्हणून म्हाका गोत ना हांव सावित्री लोटू वॉकिंग वचून येवचे तुका कोणकी कसंकी सांगला हा कोणकी कसंकी नाही ती कस्तुरी गांवची तुत्तुरी आमगेल विश्वनाथन तिकला एक नाव दवरला तुत्तुरी म्हणून करेक्ट तिने तिका करचे काम ना नवे गांव पुरा भोंवता आसता तीन खंयकी कसंकी सांगला नमगो नकरे पुता निगेल पोट्टान धरल पूतू तू पुणी आमगेल उत्तर नमग रे तांक नमगो नकरे देवा आम्ही कष्ट पावन चरडू आवड करचे हंका आमगेल पशी दुसरे उत्तराची चढत होता आम्ही कसं चांगले रे नमग नाती बाबा कितलो की दोळे उदक बंदल गो मारे ती आत त्यानं मने रडत आसली आत दोळ्यान ते खुंड उदक ना हे पुरा नाटक मी केला चल ना मा तुम्ही खंय वता ती कसं करता ती पुरा विषय म्हाका कळटा कस्तुरीन सांगका म्हणना वनमालान सांगका म्हणना हांव अंगड दवरून घेतला अंगडीक 1000 जण गिराक येता ती एकली न्ही जाल्यार एकली सांगूनच सांगता ती कळ्ळें सुब्राय माम खंयचे नमनेच म्हणून सगळे गांवाक गोत आसा ताका लोटू कोणेची आसत म्हळ्यार ही जावन भिता ती तांकां वायट कोण घालता तो म्हणून तशी जावन ते काळाची री म्हाका सुमार जणांनी सांगिले एकले 2 जणांनी नाही मस्त जणांनी सांगिले अयो देवा हे मंतर कलर आमकां कसं परिस्थिती हाण घाल्ले रे तुवें पोट्टान धरल पूत आमगेल उत्तर नामगा नाम आनी आमी कोणाला कसं सांगून घेवचे रोण गोतारा तू रडला री म्हाका हांत पुरा चिरडील म्हण कित्याक गो रोणाक गो पुतान लज पळयत म्हणटा आम्ही खंय वतात सांग इतले काम गेले 1 रुपये दुड्ड आसवे अमा घे अना घे म्हणी 1 रुपये दितवे हो कसं निमगिले री मिगेले दुड्ड ना म्हणता पयरी कापड घेऊ का तुमके कांगल घेऊ का म्हणून मग भारी आशे धरले निमगिलेला का कितले गेल्ली ती सून महाराणी नाटक कोण तई हंगा आसिले म्हण सांगून वटकोन दिल्ले हे सोडल्यार आमकां आज येते पुणी आनी 2 जणांना कसं घेतात वे करतात वे दायवे म्हण निमगिलेला आसे की हय गोतारा कसं करचे आम्ही मागून येयले इतले रोणाक गो रडल्यार तुगेल जिवा दायना गो मारे ती मागीर डॉक्टरला वचका जाता आनी उपास आयकून घेवका आमी हांकां पळोवंक घेवका आमी डॉक्टर इतले धरले तितले धरले म्हण सांगता रपता ती तुवें अशें उलयतवे ना हांव केन्ना पुणी तुमगेल खातीर इतले खर्च जाले तितले खर्च जाले म्हण सांगिल्ले आसा की कसं की तुमगेल आरोग्य दृश्टीन तू हांव 1-2 उत्तर उरलो नासचें पुरो खर्चाले आगले ना कसले अशी उलयता ती अना तुवें आतां पिवचें शिकला मू अना अयो देवा मिगेल वेर असल आपादने घालता पाहिजे मारता तो आमका पुरे तिगे हिकमतीक ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿ ಹೇಗರಂತ आश्चर्याची म्हणून हे काम करूया म्हणता कसं पुणी विष घेऊन हावनी तुम्ही ಒಟ್ಟು वचन सोडया नकम कंगा नका ती नका अयो अम्मा ना अशें नी उरलं नका ती
अशी उलो नकत म्हळ्या रे तू अशी उलयतना न्ही आमकां कशी दिसता रे वंच आश येतलो आमकां अम्मा पयर एक दिवस आनू पिऊन येऊन कशकी करतसील गो तुका ओंकी उतकड म्हणून तू न्हिदलेली तशें तुका कळली गो अम्मा नमगू नकतारा नमगू नका हांव तसल कसं नाही कर नी गो कोण कसं केला किती केला म्हणून देवा गो तसं ना हाच्या चड हांव कसं नाही उलोवचें जायना आसो दल्लेल जावन गेल्ले आसो हांव तुमगे लागे खंय एक निमगुचें तुम कितली पुरो खर्चाक दुड्डू खंय दुखून येता इत्याक म्हळ्यार सावित्रक दवो सुब्रह्मम दवो 1 रुपये मेकळटल ना ती हक्कू पुरो दुड्डू खंय दुखून येता समून दय कोण सांगती अना पुंड माम तू कापयतस तुका लागून लोक खंय आनी वैरी तो खंयचे ऑर्डर दिना खंय आतां दिल्लेलो ऑर्डर बरें नाका खंय ताका हाँ पुंड मामा कसं नाक खंय वे बेकरीन तू जन भारी डिमांड करता ती म्हणून मस्त जाऊ का म्हणून सांगील मो ताणे पुरो हांव आनी वनमालान बैसून केलेले आतां नाक म्हळ्यार कसं करचें मेळ्ळेंच पळय आमकां केल्लेले आमगे लेद्रक मेळ्ळी पळय तुका हेंची हा नಮ್ಮन पोट जळयला रे अशी दवच रे सत्येंद्रा